सेशन कॉमेस जाले की लोकांक एक होप आसलो की 39 एचे जे बिल मांडलां 39 ए लागून जो आख्खो गोंयकार जाग जावन जो विरेशान हंगर स्ट्रायक केलो सगळे एकठांय जावन थिंगा येयल्लो. सो आज 39 एचो हो जो मुद्दो आहा हिंगो स्क्रॅप करपाक ज्यो गोंयत जमिन्यो आहा हो मुद्दो आज येवपा जाय आसलो हिंगा आनी हें करतो जाल्यार हें सेशन चालू दवरपा जाल्लें. हें सद्दां पयलें सावन खबर आसली पयलींसून खबर आसली की पोंडा इलेक्शन डिक्लेअर जावपा. जेन्ना क्वेश्चन कॉमेस जाली तेन्ना सुद्दां म्हणटाले. सो हे प्री प्लॅन्ड हें सगळें आज जालें तें प्री प्लॅन्ड. ही सगळीं नाटकां हेंक खबर आसली हेंक सेशन घेवपा नाका हेंक खबर आसली हेंक फूल बजेट पास करपा जाय आनी हेंक लोकांगेले डिमांड जे आय जे लोकांगे डिमांड्स आमी हिंगेन येयले जावं ते रस्त्या डिमांड्स उदका डिमांड सगळे इस्कला डिमांड सगळे डिमांड जे आय जॉब्स नाय आज हे सगळे डिमांड जे आज हिंग डिस्कस जावपा जाले हे आज जापकून कटेल करून हें भायर उडयले. आज म्हाका दिसता इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स खुंयचे चीफ मिनिस्टरान हे भाशेन अशें करून केलें ना. आज हें जें जाता हें गोंयकारांक पयलीं सदां यू शूड अंडरस्टँड आज कितें जाता तें भितर. आज देरेफेन बजेट हें कोताय सगळे स्टेटीनी महाराष्ट्रा जावं दुसऱ्या स्टेटीनी असली सेशन चलताय थिंगाय इलेक्शन्स डिक्लेअर केल्ली आहाय थिंगाय इलेक्शन कमिशनान डेट डिक्लेअर केल्ली आहा पूण थिंग कांयच कटेल जालें ना. हिंग आज देरेफेन चोयल जाल्यार कटेल जावपा हें केल्लें मेकॅनिझम केल्लें आहा. 39 हेचें उलोवप ना. हे लास्ट 5 days जी असेंब्ली जाल्या थिंग देखून हो जो भोर आसलो की जमीन साल्वा करपाचो जे म्हारगायेचो गॅसी सिलिंडर जाला हे सगळे सुटावो करपा जाल्ले हिंगा. पूण आज हे सगळे कट शॉट करून इट इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी म्हणजे आज सोन आमी घरा वचपाचें आतां इट इज ओवर असेंब्ली इज ओवर आनी असेंब्ली ना फाल डिस्कशना कांय ना बजेट पास केलें जालें. सो आज गोंयकारांक आज अशें करून फटयले आहाय पूण गोंयकारांक समजोवपा जाय आज हे पयलपाट भायर घायलें नाय जिवितां आंगार कोणें हात घालना ना आवय बापायन येदोड केलें आमकां शिंकयल्याय इतली वर्सां बोटीर काम केली कोणें एक आंगार म्हणल्यार हात घालना ना पूण हिंगा आज आंगार हात घालून आमकां ओडून भायर उडयले. एक आनी दोन पाट न्हू हे 4 वर्सां हांव असेंब्ली जिखोन येयल्यार म्हाका दिसता म्हाका 5 पाट पूण म्हाका ओडून भायर उडयलो. 39 ह्या लागून उडयलो आनी कसले लागून उडयलो आनी कित्याक म्हूण उडोवप तें आनी उडोवपा एक हें आहा ट्रेनींग दिलें ना. आज देखून हांगा जेन्ना हात घान एक हात एकलो उडयता दुसरो उडयता अरे हात भायर सरलो जाल्यार तुमी कितें कोतले स्पिकरान भायर घाल म्हूण स्पिकरान हाड मोड आनी भायर घाल म्हणना. तुमकां जरी उबारपाक पद्दत ना तुमकां जर ट्रेनींग दिला जाल्यार हात घालप ना. हें हांवें स्पश्ट सिंग सांगलें तिका मागीर सगळे वगैरे रावले जाय ते भाशेन दिसलें कितें का अरे मनशां धरपा एक हें आसता तुका डिसिप्लीन ना तुमकां ट्रेनींग दिला जाल्यार तुमकां घायना काय हात ट्रेन जावन येया यू आर नॉट हियर टू हर्ट अस. आमकां आमगे आवय बापूय बायलीन भुरग्यांनी हिंगा निवडून लोकां मदें हिंगा हात आनी पांय मोड म्हूण तुमकां भितर धाडना हिंगा तुमकां जाय तेश कोतलें म्हूण. आज हे लोकांक कळपा जाय पीपल शूड अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग हियर. हेज्या पयलीं असले आमदार केन्ना मेळना. आज फर्स्ट टायम इतली नवे आमदार लोकांनी निवडून हाडले म्हूण आज हे एक्चुअली भितर कितें जाता तें कळ्ळें. डेमोक्रेसी हे कितको हें कोताय ते नाजाल्यार केन्ना अशें करून कोणालें लोकांक मुठा जाग जाय सी हाव दे आर ट्रिटींग एवरी वन ऑफ अस. आम सगळ्यांचे आमकां अशें करून त्रास जातले आनी म्हाका दिसता वी आर गोइंग टू फायट दीस आउट वी आर गोइंग टू टेक दीस बॅटल हेड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.